संयमीन्द्र परात् परगुरु श्री संयमीन्द्र परात् परगुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक काशी मठाधिप ज्ञान प्रदायक काशी मठाधिप ज्ञान प्रदायक शीर्ष प्रोक्षण गुरुपादोदक श्री संयमीन्द्र परात् परगुरु श्री संयमीन्द्र परात् परगुरु दांत महांत चिंतामणि कृपा करू दांत महांत चिंतामणि कृपा करू शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतर्यामी श्री हरिकवंदन श्री संयमीन्द्र परात् परगुरु श्री संयमीन्द्र परात् परगुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु श्री संयमीन्द्र परात् परगुरु श्री संयमीन्द्र परात् परगुरु श्री संयमीन्द्र परात् परगुरु
जन्म जन्माचे पाप दूर करा, संयमींद्र गुरुलय चरण धरा, चरण धरा. परम पूज्य सद्गुरु श्रीमद सुदीन तीर्थ स्वामीला हरिद्वार आश्रम वृंदावनात नमस्कार करून सगळे गुरु परंपरेक नमस्कार करून हंगाजी चातुर्मास व्रताचे शुभकृत नाम संवत्सराचे चातुर्मास व्रताचे स्वीकार करू आमगेले पूर्व प्रवेश केला तसं आमगेले काशी मठाधीश श्रीमद संयमी तीर्थ स्वामीला चरणक मला वंदन करून आज मंगळूर पेंटेतर्फे हांव एक दोन स्वागत करून रमता. शुभकृत नाम संवत्सर आमकां स्वाम्यान एक आशीर्वाद केला एक चातुर्मास एक 2-3 वर्ष पुढे मी स्वाम्याला विनंती करताना 2022 ಅಂತೂ आमगेले एक चातुर्मास व्रत मंगळूर देवस्थानात करता म्हणून स्वाम्यान आमकां आशीर्वाद केलेला. आज पूर्ण पुरप्रवेश कितले विजृंभणेन केला. आम्ही लिखिले काही 2-3 दिवस लागून भयंकर पाऊस जाता जायना 3 घंटे कसले म्हणल्यार कंडिशन तशी आसा. पाऊस जोर येता आसतना आमकां ते पावसाक स्वाम्याक आपूण म्हळ्यार मनांत एक भंय. बट देवालयाची कसं असेल म्हळ्यार येताना एक पुष्पवृष्टीशी पिरी पिरी पाऊस येता आसा. स्वाम्याक ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು करून जावन अशें बरो आम क्षम दिव का. बट एक पेंटे जनाल कसं म्हळ्यार पुरप्रवेश मस्त वर्ष नंतर जावची चातुर्मास नभवतो न भविष्यती तशी जाव का म्हणाले पेंटे जनाला आशा. आम्ही स्वामीला विनंती करताना पहिले हरिकंगा हेब्रींतू स्वामी जायत्रे करायचे म्हणून म्हणले. आज देवाला आशीर्वाद स्वामीला आशीर्वाद निमित्त मस्त जन सर्वलीची चंद रीतीने पुरप्रवेश कार्यक्रम झालो. आज आम्ही शुभकृत नाम संवत्सराक एक व्हड कमिटी केलेलो आसा. स्वाम्यान केन्नाय सांगू सगळे पेंटे जन उट्ट करून एक कमिटी करू करा एक म्हणून प्रत्येक जनाला इन्वॉल्वमेंट जावका म्हणून आज एक 198 जन करून आम्ही कमिटी केलेला. इतक म्हणारे प्रत्येकला इन्वॉल्वमेंट जावका कितली वर्ष एक पेटी चातुर्मास प्रत्येकला तांकां गेले एक कसं एक काम करसेस की तो भितर ते कोर काम म्हणाल तर व्हड कमिटी मात न्ही मस्त नमने सब कमिटी केलेलो आसा. कसं म्हणून म्हणारे भजन एकत्र एक कमिटी कल्चरल एकत्र एक कमिटी फूड कमिटी किचन कमिटी ते मात्र नाही फायनान्स कमिटी समेत इथे म्हणाले पुरा मेन फायनान्स म्हणाले लेखापत्र त्या समेत समजाव का म्हणाल तर पूर्ण जन नोट जाऊन एक कमिटी केलेलं असं मस्त आम्ही मीटिंग केलेलं असं प्रत्येक जाऊन इन्व्हॉल्व केलेलं असं ती बाईल मनशाला एक कमिटी केलेलं असं व्हॉलंटियर्स कमिटी केलेलं असं हे कसं लागणार हे चातुर्मास कार्यक्रम भारी विजृंभणेन जाव का म्हणाल तर कमिटी केलेलं खंडित म्हाका विश्वास आसा. म्हणारे मंगळूरांतू पेंटेंतू कसले कार्यक्रम करताना आम्ही कितली जागृत करता आम्ही आज सांगता आम्ही स्वामीला विनंती करता खंडित आम्ही छान रीती करता जी आम्ही चातुर्मास कार्यक्रम जेवण होता ना मंगळूरची चातुर्मास फोडो कार्य म्हणाले एक शब्द आम्ही स्वामीला आमकां आयकूंक म्हणाला आशा आसा. खंडित जन आमगे लोटासाची समाज आमगे लोटास कसले अशी चंद रीतीने कार्यक्रम जाता. हे कार्यक्रमाक आज आमगेले स्वामी पंचायती करून आयिल्लो आसा ती सगळे आडಳಿತ मंडळी तर्फे तशीच आमगेले चातुर्मास समिती सर्व सदस्य आसलेकाना तशीच आमगेले मंगळूर पेंटेचे समाज म्हण सगळे देश समाज तर्फे हांव स्वामीक हार्दिक स्वागत करता. तशी आज कार्यक्रम आयिल्ले सर्व जणांचे स्वागत करून म्हगे दोन्ही हे स्वागत भाषण समाज चरणात अर्पण करतो. प्रथम जावन देवालय तशीच आमगेले स्वाम्यान स्मरण करपाची हांगा म्हणल्यार सर्वांक प्रितीन आशीर्वाद करता. आता प्रितीन स्वागत केलं. मंगळूर पेंटेचे आणि थोडं नाही पावस आम्ही तावडे ते लाल बाग बरान पळोवचे आनी तो पावस पळोवचे आनी आमी कसं नाही म्हणलें की म्हणजे साने आमी ट्रक कार चोड वचचे ना देवाक हाजेर बेसून आनी कितें थंड देमचें आनी कितें तशी पावस आसता जाल्यार न्ही इथे उमेदीन आमी लेगीत हे पावसान तूं कोण आसता आमी एक पयलीं फुडें जगन्नाथा निमीन स्वामी एक पुरप्रवेश करून तशी जावंक गा नुसतं कोटेश्वराचो अरे पावसाडी जायवे निमीन आमी मागीर पेर बापा से ब्रीथ जायत रे तशी आतां ब्रिथीन कशी स्वागत आमगेले देवाक आमगेली 10 वर्षांनी आमी खंय पळयली फुडें केल्या की ना की आमकां कळ्ळां इथे भांडीर बेसून म्हळ्यार एक रथ आहे
मनान गेलो तुका शुरवेक हांगात आपूण आनी ते कच्चे आमगे पेर निमगी आराम गेल काय विरोध ना पेर कसं गीत ते संस्थानांत तुकून दिले सिंहासनाचे हें दिलें ना देवाक ब्रह्मरथ आवडे ताजेरी बसून देवाक प्रितीन स्वागत केलें भारी संतोशा विशयी इतिहास देवाक आमी कसले करतात कोणाक वैभव करता देवाक कितले वैभव करताय की आमी ताचे समजान देवान आमकां बरें करचें कशी दिता देव बरेपण तुमगेले मनाक समजा तुम्ही दवरलेले श्रद्धे समजा तुम्ही दवरलेले विश्वासा समजा देवाचेर आमी कितले प्रीती विश्वास श्रद्धा दवरत की तो तेश दिता यथा यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम कशी खंयच्या प्रकाराचे देवाचेर आमी विश्वास आणि प्रीती नाला आमी ताचेर खंयच्या प्रकाराचेर वतात की तो ते प्रकाराचेर आमकां अनुभव करता एक ल्हान उदाहरण दिता बापूस की पूत हिरण्यकश्यपून देवाक कशी लेखिल्लो मिगेल शत्रू देव कशी ताका मेळ्ळो शत्रू जावन मेळ्ळो थोडा आमी देवाचे शत्रू जाल्यार देव आमकां मेळटा म्हणून लेखून पंडित चूक देव खंय मेळ्ळा ताका शत्रू जावन आसा जाल्यार तागे जी शत्रू तागे दोन आत्मसुखी तागे जीव एको जय विजय आनी एको राक्षस कोणाक देव शत्रू जावले की आता राक्षसा मारला जाल्यार जय विजय आता भितर आसल्यार अनुग्रह केलो शत्रू जाले की नाही तेची तागेलो पूत प्रकर्षेण आह्लादः केदनाय आह्लादिंचे संतोष तेन्ना तुका प्रह्लादू संतोष के हात हा मला संतोष हास म्हणून करतस तशी आसूच ना तो कशी देव मी गेलो सर्वे ताणे तागे विश्वास आणि तागे श्रद्धेक हे खांब्यात देव अस्वे जी विश्वास तागेलो आणि तागे श्रद्धेक हे पावलो तेन्ना सांगितले यथा यथा मां प्रपद्यन्ते खंयच्या प्रकाराचेर की तुम्ही ताका शरण वता ते प्रपद्यन्ते म्हण शरण पद गदो म्हण गाधा तू गदी म्हणल्यार वच म्हणजे ज्ञान आहे म्हणे करतस अनेक अर्थ आम्ही कशी ताका वता ती तशी तो मेळटा ते लोक आम्ही कितले विश्वास देवाक आम्ही विशेष प्रकाराची सेवा करता जाल्यार खंडीत खंयचे मनान व्हड सेवा इतिहास तेणी नाही लाग ते नाही लाग कशी न इजिया मस्त दान करता ती नाल मस्त यज्ञ करता ती भक्ती आहे केली भक्ती तर ते नाक म्हणून खंडित जाऊ तांतू भितर तू भक्ती दवरी कसरे करचेना आणि तू ताचेर विश्वास दवरी यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनुष्याणां मनुष्य यज्ञो दान तपस हे पूरा देवान प्रीतीचे पावन करचे हे करचे नाही श्रद्धेन करी विश्वास मन ताका कशी दिता एकल्या निमगीन देव कशी मार्ग घालचे देव दिता देवान मार्ग घालका न्हय देव कशी मार्ग घालता
आमगेले टीचरच काही बा त्या टीचरने सूचना मार्क घालता एक्झाम बरयलेले वेळेर त्या टीचराचेर मोग आसा जाल्यार एक अक्षर रेकॉर्ड जाल्यार आसचो मिगेल स्टुडंट यो रैतीचो तो तिके दोळ तांकी भुरगीं करता तेची टीचर तो चेडू ताका तिका पळोवन जाल्या ना जाल्यार छंद आसा जाल्यार खंय खंय ताका चूक सोदी आता म्हणून ताका घेरा घालता आनी मारकून करता देवूय ते शिवाय मार्क घालचे ना खंडित देव कशी मार्क घालता मला तुगेल हृदया भितरी तो आस धो सुपर्णो सैजो सकायो समानंदक्षम परिश्वस जाते हृदया भितरी तुगेल हृदया भितर एक जीवच काय यो जीवात्म करचे कश्मेलारी एक रू कस के पाश्वतारूक त्याश्वतारुकारी दोन्ही बक्षस परिश्वस जाते धो सुपर्णो ये किती करता एक पक्षी अशी बेस्त खै एक शी बेसून अशी थडस्त जान आणि एक पक्षी ती करता म्हटल्यार ये पक्षेन इत्ती करता इत्ती खाता इत्ती खायना इत्ती सोडता इत्ती धरता म्हणून एक पक्षी पळयत खै सुपर्ण हा म्हणून समज सांगितल्यार गरुड म्हणून अर्थ पक्षी पण काढयात पर्ण हास्य असते तशी दोन्ही पक्षी बेसून एक पक्षी करत काही ती म्हण एक पक्षी शी पळयत खै तशीच तुगेल्या हृदया भितर तो देव उयस पर जीवात्मयस परमात्मयस ये जीवात्म ती करता सम पळयत खै एक्झाम कशी बरयता तर एक्झाम कसा नाही प्रत्येक कर्माक एक्झाम हे जीवन म्हणून सांगीन नाही एक्झाम खै परीक्षा काही पा परितः इक्षते ती परीक्षा परीक्षा म्हळ्यार ते योग्य अयोग्य चिंत्या योग्य की अयोग्य चिंतन करचें परीक्षा म्हणजे ते हांग बेसून यो एके कर्म करचें एक सरी सोणतेन निद्धामरान करचें इद्या यो जीवात्मकता निद्ययता परमात्माक वचून ये इंद्रिय हांगा सुषुम्ना नाडींत वचून निद्येमचें खंय हे न्हीद पडची यो जीवात्मा वचून परमात्मा पडोवन धरता खंय जीवात्मा निद्येत खंय सुगजा परमात्मा तावळी जागृत अवस्थेनाच खंय देवान जाग न्हीद कळ्ळ्यार हें येता बा प्रलय येता तें आमकां शीत ताका प्रलय निद्देना कसं येना तें सगळें आमकां कसूचें जीवात्माक पर हाका सगळें तो थंय बेसता आनी हें पुरा परीक्षण करता यो तावेळवरान एक्झाम मार्क घालता खंय आं यो मिगेल तर आण शिता हाका एक थोडे दिवया ना खंय एक हें करया ना खंय एक चड उणें एक्कड तक्कड करना खंय पा तो करेक्ट मार्क घालता खंय जेल आस खंय पा थोडेच जावयात देवाक केदाण भक्त म्हण दिसता अद्वेष्टां सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षेमी देवाक भक्त म्हण कोण की दिसता हे लक्षण आशिल्लो ताण केल्ल्यान थोडे पाप काडता न्ही का हे अंधन तमस आवचेच खंय नरक आवचे तांगेर आंगार घालता खंय पाप आनी हांकां रक्षण करता खंय तांकां आसो असं काही ते सुलभ नाही एक पंत देवाल निमगीन घेईन पा इत्तेम नारद चमकल खंय वैकुंठात देवाल निमगीन खंय देवा हे लोकान तुगेल भक्त कोण आसा ती अशी काणी केलेली काणी देवान सांगितलें खंय ते पुस्तक दवरल्यार रेजिस्टर
आता तुम्ही गेल पळया आता 198 जण कमिटी केलेलं मगीन कळवतो का 198 जणांनी खावळ आंब्यासला फुडलं कंप्लीट खावळ बुक मागीर दुसऱ्या गमतुल्या अभ्यास जागडा तशी नव्हे गौरव दिवचे असं सांगते विषयी सांगेन नाही विषयी सांगेन नाही त्यावेळेला रे ते रजिस्टर दवरणार असं तुम्ही बेदा वर्षात रजिस्टर दवरणारच काय त्या रजिस्टरान तू पुरा देवान भक्तान नावच काय नारद चमकल खंय बथई नारद वचून एके नाव काढली खंय नारद आन पुरा नाव बोलेन खंय आगे नाम खंय ना देवाल भक्तू नाही देवाल निमगीन खंय देवा मिगे नाव ना म्हण तू खंय आम तुगेल भक्तू नाही मॅम अरे ते सगळे भारचे भक्त तू मिगेल हृदया भितर असेल भक्त रे तशी असेल भक्तांक अशी नाही तेंदू कोण देवान ग्रह करचे केदाना आम्ही केलेल फलाक समज अशी नाही आम्ही खंचे भावनेन दवरता ती खंचे श्रद्धेन दवरता ती ताका समजान देवान फल दिमचे घड्द जाम का म्हणून चातुर्मास भाई त्याला कोणाक दुःख नाही कोणाक सिक्कोम का म्हूण नाही देवा तृप्ती जाम का आमगेल पेंटेचेरी अनुग्रह कर का पेंटेचेर नाही आता चातुर्मास मंगळूरच्यालाच च्या बरो गावांतच च्या बरो रेस्पॉन्सिबिलिटी स्वामी सर्वांगले ना आम्ही मंगळूरच्या मात्र तर त्यांच्या ना आम्ही ऐकश ना न्हू जनपद भरलेला ऐकता आम्ही नाका जनपद ऐकता ना इत्या स्वामी सर्वांगे बर जाम का म्हण करचे मठांत एक कार्यक्रम जाता म्हळ्यार सर्वेशा महाजनांना म्हळ्यार आमगेले समाजाक कोण की आसा तांकां सर्वांगे बर जाम का आता मंगळूरा सांगता त्याला मंगळूर पेंटे मात्र तेंदुकून सर्वांगे तें तसू का और फामिली पुरा जनांनी सांगचे आमगेल चातुर्मास चांग जाल्लो आमगेल घडतो जालो स्वामी आमगेल मात्र होडू आमी और फाम्याल निमगीन स्वाम्याल चातुर्मासा पैकी होड चातुर्मास घडतो जालो खंयचो तेंकां शी तूं कित्या तशी घडद काशी तूं हांगा न्हय स्वाम्यान कितलें तें आत्तापणी तें जाता ते वेळेर 82 कितले रेल्वे स्टेशनार तुका आपोवन हाडचे मठांत जनपदांनी आनी 2 घंटे येता ती ट्रेन रात्री तांकां जेवण खाण आनीक ते थंयचे रितीर फायरमॅन हें आसता ते गुस्ती ते आमगेले संस्कार तो आमगेले ते गुस्ती आसना गुस्ती मलसोरू मागीर बोट राईस पुरा केल्या स्वाम्यांनी दिग्विजय केला खंय स्वामी दिग्विजय खंय गेल्लो आमी ते गल्ली आसा तांतू दिग्विजय करचे गल्लेन तूं काशीन आमकां कल्ल्या गेलतना दिग्विजय केलो कोणा म्हळ्यार वेदव्यासाक साक्षात आतां तुमी दिग्विजय ते करचे बरो कोण देवाल खातीर आमी करचे तो दिग्विजयाक देवा गेव न्हू गंगा स्नान केलें न्हय तो छोड दिग्विजय खंयचें सांगचे बरो तो चल चातुर्मास चलो संस्थाना दुखून सांगीन तत्व आमी सर्वांके मेळोवन कोणाक दुखोवन तिने चंद्ररूपार सिक्कोम का ते न्हय आमी देवाल अनुग्रह जाम का नाजाल्यार आमी व्हड जाम का इत्या आमगेले देव कशें पिंगल्या रे तुमकां कळटा आडत पळयनी आपेरी आमगेले देव खंय की वचून बेसता तो थंय गड्ड कोण ताका जाम का जाल्यार चंद कोण गेलता वैभवान करयता इत्या ताका ಕೊಟ್ಟು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ದೀವನುಗೆಂಚು ದೇವ್ ये गुरुपूर वाक्य दर्शनाचे
दिवनू केमचें देवाक तशीच इत्या प्रिती दिव प्रितीन करा श्रद्धेन करा चांग रुपार सर्वांक मेळोवन केल्ल्या ते न्हय आनी तूं मात्र आसूचें न्हय सर्वांक आनी कोण की जबाबदार आसता ती ताणी आनीकय घेवन काडका जाले नासतात सर्वांक मेळोवन चांग रुपाचेर जे आमकां देवाल अनुग्रहाक मात्र वे गुरु परंपरेचे अनुग्रहाक विशेष जानभून स्वाम्यालें वर्देन स्वाम्याने सुकृदेन स्वाम्याने आमगेल स्वामी अनुग्रहा खातीर जे आमकां म्हूण सर्वांक मेळ्ळें श्रद्धेन प्रितीन उत्साह आमकां कळ्ळें इत्या उत्साह केदनाय धरून उरका केदनाय आतां कितले की आमगेले निमगेन स्वामी हवन न्ही कोरका जायत रे कोरया हांगा केलें न्हय कशें केलें ते वेळेरी हाजे वेळेर आमगेले सिंहासनार हे वर्ष 10 वर्सां न्हय पळया देव कितले डेट आमकां सांगीन न्हय तें आमी सांगता ती डेट आमकां सांगीन न्हय आमगेले तिथी 12 आय बर्थडे म्हळ्यार डेट तुगेले ती दीत रे नाल नक्षत्र दीत रे तें कसन स्वामी निमितले आमी केक कट न्ही करची न्हय आसो पेर जून 13 तारीखेक दशमीक पेर आज दशम 15 दिवस फुडें ते दिवस 13 तारीख आसली इंग्लीश डेटान आमकां गोट ना एक मुंजी डेट जीव गा खंय वाशींत अरे पुरसत ना हे दिवस आसता रे आमकां वच्चा आसा हे एक दिवस आसा जायत म्हूण तेच दिवसाक समूह बनयन कुडको आसूं ना मागीर आलोचन केलें न्हय देवा सिंहासनार बसेल ते टायम आस मू 5-10 मिनट रेकड जेमच्या पुरो तेची डेटा समूह बनयना मुहूर्त इत्या म्हणटा लग्न पळोवंक न्हय हें तुमी करचें न्हय आमी करचें न्हय देवान करचें तशी संबंद पेंटेक आसा विंगड खंयचें न्हय कोचीक आसा तशीच हांगा आयज तें दैवीक इच्छा जनपद कशी आसच्या पुरो संगीन तत्व प्रीतीक ते वेळेर इति केलें न्हय हवन इत्यादी स्वाम्यान नमस्कार न्ही घालका निमगे नीती कोरका स्वामी म्हूण आसतात कितली की चरके आसा ती एक हवन इत्यादी न्ही करचें ना संपूर्ण यज्ञ न्हय यज्ञान मात्र न्हय जमचें आहुती दिवचें मात्र न्हय ते अर्घ्य दिमका तर्पण तृपतृप्तो देवाक पुष्पांजली नमस्कार आहुती पंचांग आसता काय आसता ती अशी न्हय ताका तूं भाग आयत्या आतां तुजी नमस्कार न्ही घालचें ना आनी चांग कसल्याक आमी देवाचेरी आमगेले देहाक दंड दिवचें आमी कितले देहाक दंड दिताय की मन ना तुगेले एकत्र राबता आतां तूं नमस्कार घालता खंयी मन ना गेल्यार जमना तें राबका करा आनी कितें आसा आतां ते दीस 30 दिसा वेळेर केलें न्हय कसं न्हय प्रदक्षिण आतां करयात खंडीत करया देवाक इत्या व्हड देवाक सेवा करचें ते वेळेर भारी उमेदीन केल्या उतले 20 दीस उतले की लक्ष जाला ती उतले एक चांग एक लक्ष दवरा इत्या देवाक प्रदक्षिण तशी पण एक धार्मीक विशय जागृता ते वेळेर केलें न्हय कसं न्हय हें न्ही करूं ना म्हूण इतलें तें खरखट्याक आमच्या ना सकाळीचें लेपाक आमच्या ना तशें ती केलें न्हय सर्वांनी करचें इत्या एक प्रदक्षिण म्हूण सांगिल्यार देवाक सगळे लोक देव म्हळ्यार सर्वे ನಿನ್ನೊಳಗು ಲೋಕವೋ ಲೋಕದೊಳಗು ನೀನು मला तुगेलो भितर आस लोक की तूं लोका भितर आसा तशें आसले देव तो आमी एक प्रदक्षिण करचें ना सगळेच देवाक मनांत आसता ते म्हणटा ती सगळे प्रपंचाक एक प्रदक्षिण देवाक मात्र वे न्हय यानी काणीच्या पापांनी जन्मांतर कृतांनी च देवा आमी कितें कितें की पाप केल्या जन्म जन्मांतरान ते पापान तुगून सर्वे म्हाका मुक्ती दी रे अनुग्रह कर रे चांग मनान करा तशें केल्यार देव खंडीत अनुग्रह जाता देवाल अनुग्रहा खातीर करता ती
देवाल प्रीती खातीर करता ती, देवाल श्रद्धेन करता ती, ते प्रकार केल्यार खंडीत देव अनुग्रह करता. ते प्रकाराचेर करा. आजी दुखून आजी चातुर्मासाक प्रारंभ जाल्या, प्रितीन स्वागत केल्या, श्रद्धेन केल्या, विश्वासान केल्या. चांग रुपार जे आमकां सर्वांनी मेळून कोरका देवाल अनुग्रह व्यास रघुपतीलो, तशीच गुरु परंपरेचो नरसिंहालो, सर्वे मुख्य प्राणालो सर्वे अनुग्रह जे आमकां म्हूण केल्या करतस ती देवान चांग रुपार करून गेमकां मात्र न्हय संवत्सरा नाम शुभ कृत शुभ जमचें कृत मला करचें शुभ करचें. तशी ह्यो शुभ कृतां संवत्सरा चातुर्मास चंद्ररुपार वैभवान लेकिल्ल्या पशी घडत जावन देवाल अनुग्रहा प्रात्र जमची तशी देवान करून गेमकां मात्र न्हय सगळे समाजाक बरेपण जमचे तशी पेंटे जलेरी बरेपण जमचे तशी आनी पेंटे जलेरी आनी संस्थानाचे असेल प्रीती विश्वास आनी वृद्धी जमचे तशी विशेष देवान अनुग्रह करून सर्व विषयी चंद्ररुपार करून गेमकां म्हूण व्यासरूपती नरसिंह आली, तशी लक्ष्मीपती व्यंकटेश आली. सगळं एक गुरु परंपरेचेरी प्रार्थना करून सर्वे चंद्ररुपार चलास येतलो म्हूण विश्वासान देवाल केलेली प्रार्थना देवान स्वीकार करून चलास न्हय म्हूण कीर्ती देवान काडून गेमकां म्हूण देवाल प्रार्थना करून सर्वांगे बर करून चलासो म्हूण पुनः देवाल प्रार्थना करून बेतात. संयमींद्र गुरुले चरण धरा, संयमींद्र गुरुले चरण धरा. जन्म जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा. संयमींद्र गुरुले, संयमींद्र गुरुले चरण धरा. जन्म जन्माचे पाप दूर करा, जन्म जन्माचे पाप दूर करा.